पंचायती पट्टा म्युन्सिपालिटी लेटर घालपाचें अशें आसा इमिजिएटली इन्स्पेक्शन जालें कलेक्टरा घालपाचें पुलिसांक घालपाचें एक जागा आतां तुका कितें दिसता अंकल तें आतां हें कोत्ताय तें सारकें ना सारखें न्ही त्याची घाण जाता मूत टिमसां जाता सांगलो सर म्हाका न्ही रे हांव वचोन रबर लासताय ती सगळी वास येता रब्बर लासताय रबर वास येता ना ना रब्बर लासना तो इतलो इनहेल करपाक इतलो हें सोदां तेगे केन्ना एक टुगेदर एक्युमुलेट कोताय लासताय सो चोय ते कसली कसली एक्टिविटीज कोताय आनी तो पंच आहा तो थिंगा कौन्सिलर आहा तो थिंगा तो गॅलरी रावन चोयत आसतली सगळी तो धुंवर सारकी हितूंतल्यान आहलोली आनी आमगे हे एनडी नायका गेले हे पळा विवेक आनी प्रदीपाक सो हे थिंगा हे उदक पाणी भोंवतरी मागीर तेसून त्या शेताक कॅनल आहलोलो त्या कॅनलांतल्यान बायपासान आयको हिंगा हे आहा धाकलो कितें रे तो सांको त्या सांकांतल्यान हातल्यान ओड आहा त्या ओडांतल्यान सारको न्हंयत वयतालो आमगे थिंगा ओड आहा तो देखून आतां इल्लो तो येदो जायत गेला आतां जिरो जालें रे कितें स्टार्ट जालो ते जाले 10 वर्स जाले आसतले हय 10 वर्सां पूण तेजो तरी ही पांड आहलोली हय वाट आहलोली आयज आमी मातोड्डा कॉन्स्टिट्युएन्सी मुंगूल हे वाड्यांत आहा आनी मुंगूल आनी ती ओटी ती बाणावली कॉन्स्टिट्युएन्सी पडटा येयल्ले आमी फकत एक कामाक पूण हिंग जाल्यार हिंग सगळो आख्खो घुसपागोंदळ जाल्लो आहा आतां आमचे फाटल्यान नदर माल जाल्यार उतर सांगून हें दिसना इतलो रॅप बोल्लो आहा जो आमचो नल्ला आहा तितून रॅप बोल्लो आहा तो रॅप जावपाचो कारण कितें हो पयलोसो आसना कारण ते वटेन हय कोण आपल्याचें रेस्टॉरंट चलयता आनी कितें चलयतात आपल्याक कितकोन तांकां दिलां तें आमकां खबर ना पूण तितूंतल्यान ते ड्रेनेज ती तेंच्यांनी सगळी त्या नल्लां सोडलो आहा आनी ही सगळी हिंग एक्युमुलेट जालो आहा आनी एक्युमुलेट जालो म्हणटरी कितें जाता कसली दुयेंसां जातात ती हांवें म्हज्या तोंडान सांगपाक गरज ना आतां हें जावं पासून तें बेनावली पट म्हणटात ते धडेर आहा सो बेनावलीचो पंच खंय आहा आनी बेनावलीचो MLA खंय आहा हो वेन्झी आमी उदरगत काडून तुका निवडून हाडलेलो दुसरी चेंज म्हणून तुका आमी हाडलेलो जाल्यार हेंच करपाक हाडलो तुका हे लोकांक हे डेंगू जायन मरपाक आनी तुवें न्हिदोन रावपाचें थिंग कितें हो फार्म हावस करूं चिंतलां वेन्झी तुवें हे लोकांकू हो लॉबस्टर पोसपा फार्म हावस चेंज म्हणून हाडलो मरे तुमकां हे गरज जाली कांयच ना तुजी उदरगत आनी तो पंच कितें करता सेरावलीचो ते वटेन तुगेलें कितें बोल्लो आहा तेजो शेतांत आनी आजून तूं न्हिदोन आहात फोटींग आस्वासनां दिताले आयज मेरेन हूंय न्हिदोन आहात तुमी आयज हे वेन्झीक चड आनी चड वोट पडलेलो हिंगात हे वाड्याचो आयज ह्या वेन्झीचेर विटला लोक कित्याक तेंचे एक्सपेक्टेशन आहलोली तूं बरें काम करता म्हणून तेका लागून तेंच्यानी उदरगती लागून चेंज हाडलोली पूण ते म्हणटा आपूण तेच फोंडान पडल्यात ओके मातशा न्हिदलो आहा जाल्यार उठचें वेन्झी तुवें आनी मातशें ही इलिगलिटी जी पळय आहा त्या पंचाक घेवन मातशें सॉर्ट आवट करची आतां मुखार गेले जाल्यार हें सगळें उदक येता आनी सगळें एक्युमुलेट जालां हें एक्युमुलेट उदक जालें म्हणटा डेंगू आनी सगळे डिजीसीस कॉमेस जातात ही आतां सरावंडिंगां जीं घरां आहात तांकां इतलो प्रॉब्लम जाता म्हूण ते बायले सांगताले ते तेंच्या तोंडांत आमकां सारको प्रॉब्लम आहा आनी तो पळोवपा न्ही तेजी परिस्थिती ना जाल्यार आमकां हेल्थ डिपार्टमेंट म्हणटा आहा हो हेल्थ डिपार्टमेंट कितें करता अर्बन हेल्थ सेंटर आहा तो कितें करता आमी सगळे तुमची दोळ्या मुखार हाडटले आनी तेन्ना तुमी येतले म्हणून आहा तेन्ना लोकांक मरपाचें डेंगू जावन नाक जालें दुयेंस जावन मत्ता काय म्हणून तुमी पळयतात तुमी पगार फारीक करनात आमी हे हेल्थ डिपार्टमेंटाकू तरी चवकशी करपाक जाय बाबा आमचे नाल्ल आहात सगळे आहात सॅनिटायझींग ऑफिसर्स आहात ते कितें करतात खुर्ची आहा ती गरम करून रावल्यात तुमी
मातशें जाग जावचें आनी हेगे नदर घालची तुमी. लोक मरपासून रावनाकात. कोरोना टायमार जायतो आमचो लोक मरोन गेलो तुमची बेपरवा करून आसून. पूण आतां पासून उठात मातशें आनी हेगे नदर मारात. हेल्थ डिपार्टमेंटा सांगता. आनी दुसरी गजाल म्हणल्यार हो म्हणटा हांव कन्सिलर खंय गेला. हो कन्सिलर कितें कोत्ता. कन्सिलराचें घर म्हणटा लोक तुमी म्हणटाली थिंगा आहा म्हणून लोक बोवाळ मारता कन्सिलराचें घर लागीं म्हणून. जाल्यार हो खंय न्हिदोन आहा कन्सिलर. इतलो तुज्या रॅप भरलो आहा सगळी इतली हें जालो आहा नाल्ला चोवपा ना पळोवपा येस्ता दुरोंक ना. आनी ते वटेन गेले जाल्यार आख्खी इलिगलिटी चलता. सगळे भायले येवन आमच्या मातयेचेर धंदो करतात. हेजे घरमुखलें जाल्लें आहा आनी हेच दोडलो स्क्रॅप हाडा फाटल्यान दिसता जाल्यार हो खंय आहा. भायल्या घालेरी तर येयले जाल्यार तुका ते स्क्रॅप यार्ड दिश्ट पड म्हणटात लोक म्हणटा आमी म्हणनात. तुज्या वाड्याचो तुजे वोटर म्हणटात आनी ती पासून तुजे कडेन अप्रोच जाल्ली खंय. पूण तूं कान आलयना म्हणटात ती. ही परिस्थिती जाता. एक फावट मरे निवडून येयले म्हणटा मरे तुमकां कांय खबर आसना. आनी पयलीं ती 5 वर्सां दिली पयलीं 4 वर्सां तुम निधनू आसतात. तर फ्रांसीस शार्दीन एक आहा निधन ते निमणे 1 वर्स जालें म्हणटा आबूज जातात तुमी आनी तुमकां गांवचे परजेचो मोग लागता. हें करतात तुमी. आनी तेच मुखार गेले जाल्यार आमचो फातोड्डेचो MLA विजय सरदेसाय आहा तो कितें करता. गोंय 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 गोंयकार आनी गोंयकारपण म्हण ते सांबाळटा. फकत ना एकूच नारो गोंय गोंयकार आनी गोंयकारपण. आमकांय उर्बा येता तुज्या तोंडांतलीं उतरां आयकून. पूण खरेंच बाबा तूं गोंय गोंयकार आनी गोंयकारपण कितली सांबाळलां. कितली सांबाळ ती आख्खें तुवें पाड घातलां तें तुवें गोंय. हे पाशें दिसता हिंग तकलेर आमी टाटू काडपाचो गोंय मारपाचें हे सायडी गोंयकार आनी गोंयकारपण हे सायडी मारया बरो टाटू काडया. आनी तेजे फाटल्यान तुवें हें गोंय गोंयकार आनी गोंयकारपण कितको काबार केलें तें सांगता. हिंग गोंय बरयलें जाल्यार तेजे ब्रॅकेटां बरोवपाचें 16B करून तुवें गोंय काबार केलां. गोंय म्हणटा तें 16B हाडून गोंय काबार केलां. आनी गोंयकार म्हणटा तेका तुवें फॉर्मालिना घालून घालून आमकां मारून काबार केलें. कितले गोंयकार फॉर्मालिना लागून आमचे कितले गोंयकार मेळ्ळे. आनी गोंयकारपण म्हणटा तें हें हिंगा पळोवपा मेळटा. हें स्क्रॅप यार्ड हाडून गोंयकारपण काबार केलो तुवें. हें फॉर्मालिनाचो तो मार्केट हाडून फीश मार्केट कोणाको पावला. धंदे आमचे पावले आख्खे धंदे मरे भायल्यांक पावलो आहाय. आनी हें गोंयकारपण तुजें. तुजो मिनींग डिफरंट तो. पूण आमकां आयकपा बरें दिसता. तुजो हेतू आहा दुसरो 16B हाडपाचें गोंय काबार करपाचें. मागीर ओय आनी मागीर ती शेतां बेतां सगळीं काबार करपाचीं. गोंयकारपण ते फॉर्मालीन घालून गोंयकारां काबार करपाचें आनी बिजनस आनी धंदे फीश मार्केट काडून ते दुसऱ्या भायल्यान दिवपाचें. आनी ती कांय केलें ना. हो नार फकत घेवन तूं नाचला. विक्टरी सेलेब्रेट केली तुवें म्हादय विकता तेन्ना. तुवें आनी गोंयकारां पासत कांय केलें ना. आतां आमच्या भावान सर ते आमी घातले ना आमच्या सरान सगळो तोकोस घेवन सगळी लेटर इन्वर्ट केल्ले आहात. हेल्थ डिपार्टमेंटाक घातलो आहा. हेल्थ डिपार्टमेंट हय हेल्थ आनी मागीर म्युन्सिपालिटी घातलो आहा. आनी एकाय घातला कलेक्टर डिपार्टमेंटाक घातला. सो आमचे भुरगे तेणें जायतो तोकोस गेला. आमचे भुरगे सगळे तोकोस घेवन काम बाम सोडून आमकां हेंचो हेंच हालवार करून भोंवपा पडटा. हेजेर मातशें तुमी नदर मारची. ती वायट हें पड चिंतन तर आजून मेरेन बोल्लो आहाय. आतां बंद करया आनी मुखार या. हे फुडले पिळगे पासत आमी कितें करया आनी हें गोंय सांबाळया. हें लॉबस्टराचें फार्म तें तुमी तयार करूंक कोत्तात जाल्यार तें मातशें वेंजीन बंद करचें. हीच एक विनंती आनी देव बरें करूं म्हणटा. नमस्कार गोंयकारांनो, सेम नायक. आज आमी फाटल्यानूच पळयलें जी ड्रेनेज जी आसा ती अशी प्रकारे ब्लॉक आसा आनी थंय मॉस्किटोच्यान हेजे असो ह्या प्रकारे आसा की डेंगूचो. आनी हांगा जर आमी चिंततात की हो डेंगू जावपा जायना जाल्यार आमी हांगाच पोसतात त्या डेंगू. आनी दुसरी गजाल त्या सायडीच्यान मेन हायवे आसा कोलवा टू मारगांव. आनीक त्या हायवेच्या सायडीच्यान जर तुमी स्क्रॅप यार्ड जर चलयतात जाल्यार तुमी कितें गोंय चलयतले. तुमकां आमी इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटीव म्हूण दिल्ले पूण तुमची कर्तृत्वां जर पळोवपाक गेली न्ही जाल्यार खरें लज्जास्पद आहा. तो फातोडाचो धर वा बेनावलीचो धर कितें जर चिंता तुमी गोंयकारपण चलयनात. तुमच्या कडेन तुमी आमकां बदलाव करून दियात आनी आमचें गोंय आमकां सांबाळपाक दियात. गोंय म्हणटाले तें हेल्थी दवरपाक तुमची जबाबदारी आसता आनी आमी ताका सपोर्ट करतात. पूण अशें करून जर भायल्यान भरत जाल्यार आमचे कडेन कांय उपाय आसना कारण तुमी पावर धरून आसतात. तेन्ना मागता
रिक्वेस्ट आमची की तुमी आमकां एक बरें ब्रीथ करपाचो चान्स दियात. थँक्यू सो मच. विजय सरदेसाय तूं MLA, सो हांव एक तुका मॅसेज दिता. विजय सरदेसाय फातोड्डा MLA, तूं आनी हे वॉर्डाचो मंगूल जो कावन्सिलर आहा तूं तेका घेवन यो. ही एरिया जी आसा ही बेन एंड सँड जे रेस्टॉरंट आसा वे टू कोलवा हायवे, सो त्या जाग्यार यो आनी त्या जाग्यार फाटल्यान एक ड्रेनेज आहा ते ड्रेनेजी योवन चोय. ती ड्रेनेज येतात चोय तितू कित सुवेज सोडलो आहा आनी कितू वयर पासून तो सुवेज फ्लोट जाता आनी तितू कित पासून दुयेंस जावपाक शकताय. ते जे कावन्सिलर जिखोन येयले तेंगे फकत घराको बसपाचें आनी म्युन्सिपालिटी वचोन तोंड दाखोवपाची ड्युटी न्हू. तेणी तेंगे वाड्याचे मॉनिटर करूंक जाय वीकली, एटलिस्ट विका वीक एक पूण रावंड मान चोवपा जाय बाबा खूंय कित जाता, खूंय केसो डेंजर आहा आनी खूंय काम करपाची गरज आहा. हिंगेन चोयल्यार तुमकां कळटलें. एवरी टायम आमी तुमकां हे प्रश्न काण दाखोवपा न्हय, तुमी भोंवपा जायो. हे लोकांनी सगळे मंगोलच्या लोकांक जाण जावपा गरज आहा की तुमी खूंयच कावन्सिलरा विचून काडटाय ते फकत जिखोन येतरी ते नान जाताय. तेणी वीकली, एटलिस्ट वीकली तेणी आख्या वॉर्डां तेंचे रावंड मारूंक जायो आनी लोकांगे हे अडचणी आहाय ते सॉल्व करूंक जायो. ओके, सो प्लीज बसोन राव नाकाय, उठाय आनी हिंगेन चोयाय. हो स्क्रॅप यार्ड चोयाय आनी ही ड्रेनेजीस चोयाय आनी तो ड्रेनेजी तो बोलो आहा ओके तेंय चोयाय. तेसो काडे कितें बोलो आहा तें आखेंच. ओके, देव बरें करूं. आनी एकूच सांगता सगलो लोक हांव नको तुम सगळे लोक आहाय ते सालू 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 म्हण आमी नोकरो सालू कोण तो तुम बोवाळ माताय सालून पाड गायलें सालून पाड गायलें सालून तर तुम पाड घाल जाल्यार तुमची तोंड उदकी करून तुम सांगपाक जाय. तुम असो तुमगे कावन्सिलर आहा तुमगे MLA आहा वचोन सांगाय तेका आयज जे पळय उठलोन तुम येयले तेच भाशेन तुम हो फुडाकार घेवपाक जायो तुमचो गांव सांबाळपाक. सद्या एवरी टायम आमी येवपा न्हय. तुमी स्क्रॅप यार्ड आहा म्हूण जाणा हिंग स्क्रॅप यार्ड आसून जाता ना पूण तूं मोगी आहली पूण एटलिस्ट आयजच्या दिसा पूण तूं उठली म्हणून तुमकांय शाबासकी आनी हो एक तुमी दाखोवचो आपलो गांव सांबाळपाक. थँक्यू.